सुभाष वेलिंगकाराचे अटकेची मागणी घेऊन दक्षिण गोयचे लोक दुसऱ्या दिसाय मडगांव, फातोर्डा आणि चिंचोण्या मोठ्या संख्येन जमिल्ले. पूण गोपांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कांय जाणांचो राजकीय मायलेज घेवपाचो यत्न लक्षांत आशिल्ल्यान एक गट आंदोलनांतल्यान फाटीं सरलो. आयतारा सकाळच्यान लोक मडगांवां एकठांय येवपाक सुरवात जाल्ली, पूण उपरांत दनपार म्हणसर आंदोलक फाटीं सरले. प्रतिमा कुतिनोन आंदोलन फाटीं घेता म्हणून जाहीर केलें. आंदोलन फाटीं घेता पूण वेलिंगकाराच्या जामीन अर्जा आड हस्तक्षेप याचिका दाखल करतली अशें प्रतिमान सांगलें. The fight against the wrongdoings of the Goa government. BJP जे वाईट करता हांव जेन्ना उलो मारतले तुम्ही येतली तुम्ही भुतानी चोरता आमचे सरकार तुम्ही येतली कोणाचे रेप जाता कसिनो येतली ड्रग्स माफिया चल्ला येतली. So what I am telling is we are giving up on the protest because the church is campaign. आम्ही शांती कायचे गोंयकार आमकां पीस जाय म्हणला कित्याक काल कितें जालें काल राती पयर राती हांवें 2 कॉल ऑफ केले. काल राती पुलीस फोर्स कसो हाडलेलो तुमी पळयला. आयज तुमी पळयला 500 पुलीस हांगा रेप जाता मर्डर जाता तेन्ना एक रस्ता म्हाका खबर ना. हे आमचे कुस्तार जे येता आमचे टॅक्स पेयर्स हे आमचेच भाव भयण्यो बट हांव ब्लेम करना तांकां कित्याक हांगा दे आर गोन फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ द होम मिनिस्ट्री आनी होम मिनिस्टर कोण सीएम. सो वी विल कंटिन्यू आवर फायट फॉर गोवा एंड गोवन. आमी मरे तुका क्रिस्तांव सांगता वेलिंगकर तूं एक सॉरी पूण म्हणचे आशिल्ले पूण आयज पडून आयले दॅट यू आर अ पपेट ऑफ BJP एंड RSS. तूं भियेला तुका बरें शेडो घाम म्हणटा एक बायलेन काडलो. कोणे काडलो? एक बायलेन काडलो आनी आख्खे गोंय पेटोवन दाखयलें. तुका सांगता हांव जावं ते बजरंग दल RSS बीन आमी तुमकां भियेनात आनी आमी तुमकां भिवपाची नात. आमी तुमी आमकां पेटोवन घालनाकात. आमी पेटली जाल्यार तुमकां खबर ना कितें जातलें पूण आमी शांती कायची म्हणून ओगी रावल्या. काल तुका एम्ब्युलन्स येता आमी धाडल्या भुरग्यांक त्रास करना पूण तुमी धल्लो करता तेन्ना केपें केल्लो हांगा केल्लो थंय केल्लो तुमी रायज करता तेन्ना तलवाऱ्यो घेवन येता मरे दांडे घेवन हॉकी स्टीक घेवन लोकांक लासयता मरे. तुमी लासयला लोकांक मेल्या मरे ते एकमेकाची काश्टाचेर तुमी झगडी करता. आमी तें करूं ना. आमी सुसेगाद बरे भाशेन आमची प्रोटेस्ट केला. लोक रस्त्यार देवचे न्हय तशेंच परिस्थिती हाताभायर वचची न्हय हाचे खातीर मोठ्या संख्येन पुलीस तैनात केल्ले. लोक रस्त्यार देवले जाल्यार नाविलाजान आपल्याक कारवाय करची पडटली अशी शिटकावणी पुलीस उपअधिक्षकान लोकांक दिल्ली. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.